बुधवारच्यान सुरू जाल्ले 12वीच्या परीक्षेक दिवचल केंद्रांतल्यान 920 विद्यार्थी परीक्षा दितले। मुख्य परीक्षा केंद्र श्री शांतादुर्गा उच्च माध्यमिक विद्यालया सयत उपकेंद्र शांतादुर्गा माध्यमिक विद्यालयांतल्यान ही परीक्षा जातली। गोंय शालांत आनी उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळा वतीन घेवपी 12वीची परीक्षा येता त्या 31 मार्चाक सोंपतली। बुधवारा परीक्षेचो पयलोच दीस आशिल्ल्यान परीक्षा केंद्रा भायर विद्यार्थ्यांची धांवपळ दिसून आयली। कांय विद्यार्थी तर अभ्यासाचेर निमणी नदर मारतना लेगीत दिसून आयले। Exam, HSC exam, March 2023 starts from today. That is from 15th of March to 30th of March 2023. Total around 920 students are appearing at this center, and we have got two centers. Main center is Sri Shantabai High School and sub center is Sri Shantabai High School. Today the first paper, English. Around eight students are appearing.